सो तितले दीस तुमकां विशय काडलेलो सो हाव डू वॉट इज युअर रिएक्शन? आयज झिरो वाजान मेन्शन केला की आमचे स्थानीक जे आहात ते हंगर स्ट्रायकार जाल्यात, चेन हंगर स्ट्रायक. आनी हांव कंटिन्युअसली हांव जेन्ना एसेंब्लीन विचारता तेन्ना आमकां एश्युरन्सां मेळत रावलेले. पूण आयज फ्लोर ऑफ द हावस तेंच्यांनी म्हणजे आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान ऑलरेडी सांगलेलें आहा की येता ते 30 तारखेक हॉस्पिटल इनॉग्रेट करता आनी उरलेले जे फॅसिलिटी म्हणजे OT बीन आहा ती बाय फेब्रुवारी कंप्लीट करता म्हणून. आनी म्हाका दिसता एक बरी गोश्ट की तेणी सगळ्यांच्या फुड्यान म्हणजे फ्लोराचेर एश्युरन्स दिला की 30 तारखेक ते इनॉग्रेट करता. त्याच्याच वांगडा मागीर आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सपोर्ट केलो की ऑलरेडी एश्युरन्स मेळ्ळा आमी कशा भशेन ते करया म्हणून. सो एक बरी आनंदाची गोश्ट की 30 तारखेक आमचे इनॉग्रेट जाता आनी इनॉग्रेट जाल्या उपरांत बाकीचे फॅसिलिटीज आहा ते मूव जाता. इनॉग्रेट म्हणटा तुमी फाटीं सुद्दां आमी असेंब्ली सेशनाक आतां आयकताले limit की रोखडेच जाता, डिसेंबरान जाता, नोव्हेंबरान जाता म्हणून. तुझे सारखे आहा कित्याक आतां 30 तारीख सांगला जर 30 खंयची तारीख 30 तारीख पूण हे येता ते 30 तारीख सांगला जानेवारी आनी जर जायना ना हय जानेवारी 30 तारखेक जाता म्हणजे 15 दिसांनी सगळें जातलें म्हणून सांगला. जर जायना जाल्यार मागीर आमकां विशय तो दुसऱ्या भाशेन हँडल करचो. 30 तारीख 30 जानेवारी 2026 म्हणटा तुमी. 30 तारीख जानेवारीची 2026 हे इनॉग्रेट करता आनी 2-3दा परत विचारला तो इनॉग्रेट करता म्हणून सांगला. स्वता हेल्थ मिनिस्टरान आपल्या तोंडान सांगलेलें आहा. म्हाका दिसता तो केन्ना एकदां उतर दिल्या उपरांत परतना तो हे फावट जातले 100%. आनी उरलेले म्हणजे OT आनी आहा ते टेंडर ऑलरेडी फ्लोट केल्या, 2 टेंडर जाल्ले आहात इक्विपमेंटाचे. ते बाकीचे मेजर इक्विपमेंट्स आहात ते बाय फेब्रुवारी तेणी सांगला बाय फेब्रुवारी ते कंप्लीट करता. इनॉग्रेट म्हणजे फंक्शनिंग जातले फक्त OT आहा मेजर इक्विपमेंट्स जे टेंडर फ्लोट जाले ते हे 15 दिसान टेंडर ओपन जातले. सो तेका लागून तेणी म्हटलं की फेब्रुवारीन जातले म्हणजे फेब्रुवारीन बाकीचे OT जातली. पूण आतां फंक्शनिंग जे आहा बाकीचे इतर गोष्टी सगळे आहात ते थंयसर 30 तारखेक इनॉग्रेट जाल्या उपरांत जातले. ओके थँक्यू.